संतोषान बाबा या मंदिराक आयल्या स्तुती तुझी करूंक हांगा आमी जमल्या प्रणाम करून उपकार आठोवन भेटयता अर्गां बलिदान जय जय बाबा जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बाबा जय जय तुका जेजू ख्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. मोगाच्यानो एका काळजाची एका मोणाची जावन सोम्याच्या वेदी भोंवती बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जीवदातार जावन आसल्या देवा थंय जिविताची भरती सोदूंक आपण दिता. आज पवित्र सभा लायक बावडत्यांचो आयतार संभ्रमता. प्रस्तुत पवित्र सभेन लायकांनी सोम्याच्या मिसावांत उर्बेन वांटो घेवंक उलो दिता. ह्या दिसांनी जायते लायक बावडती विविध रितींनी सोम्याचे मिसांव करन आसात. तांचे पासत आमी मागया. आमी सर्वांनी सोम्याच्या मिसावांत विविध रितीन भाग घेवन मुखेलपण घेवच्याक गरज आसली कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. पवर्तसलो व्यक्ती केदींस निराशी जायना म्हणल्यार आयच्या शुभवार्तेंत आमी समजतल्या. सबार पोटी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत बावार्थांत आमी अस्कत जाल्ल्याक देवा लागचें बोगसाने मौनपणी मागून घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपतपेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांगपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां जसनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांचो जारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाकणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये
तू संसाराचे पाप काढता आमची काकळूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया जायतीं त्या सावां हांगासर आयिल्लीं आसात ह्या सगळ्या त्या सावां खातीर आमी मागया कितें त्या सावां आमी हाडून आयल्या वैयक्तीक रितीन आमच्या कुटुंबांत हांव ती त्या सावांय जेजूक आमी समर्पण दिवया हांगासर मिसांवकरच्या सगळ्या कापुजीन पत्रापां खातीर आमी मागया देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उसवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय खोट्यापणाच्या काळोखान आमकां बुडोवंक दिवंक नाका बगार तुज्या स्वताच्या उसवाडान सदांची येशें कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जाणवायच्या पुस्तकांतलें वाचप कित्याक देवान मरण रसूंक ना जिव्याचो नाच ताका प्रसन्न करिना अस्वितान आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली ताचे थंय नासाचें वीख ना पृथ्वीर हेमकांडाची पदवी चलना कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरना कित्याक देवान मनशाक आमार जिविता खातीर रचलो आपल्या सैमाच्या सरकार रुपाचो ताका केलो पूण देंवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे आदीन आशिल्ल्या सगळ्यांक ताचो अणभव मेळटा देवाचें उतर हें देवाची ओडुकार आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलें आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली हांव तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलो म्हज्या दुस्मनाक म्हजेशी उल्हासूंक सोडलें नाय सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटायलो फोंडाक वचूंक सोडली नासतना नव्यान म्हाका जीव दिलो आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताची कीर्त गाया ताच्या पवित्र नामाक अर्घा दिवन हरसिया ताचो राग घडयेन निवता पूण ताची दया जीणभर पाळटा सगळी रात जाल्यार दुखांनी काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेवन येता आमी तुका
तुझ्या कुमकेके सर्वेस्परा रज्ञा रुदानान काढलेलो दीस तुझ्या आदारांत आता उठतानास था सर्वेस्परा मुझ्या देवा तुका दिन वास्तवलो सदा काळी आम्ही तुका वाकळटा सर्वेस्परा कित्याक तुवे आमकां निवारली आमी तुका वाकळटा सर्वेस्परा कित्याक तुवे आमकां निवारली. सा पावलून कोरिंथकाराक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, सहसंगतीनी जशी तुमी पयलीं म्हणजे बावडतान प्रसंग करचे हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी तुमकां शिकयल्ल्या माया मोगान तशीच ह्या दान धर्मांच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळो जालो कित्याक ताचे दुर्बळपाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताजी खुशी. हेरांच्या गरजाक पावून तुमी कश्टान पडा जाय म्हूण हांव म्हणना. बगार सगळ्यांनी एक सारकें जियोवचें बरें म्हूण म्हणटा. तशें म्हणल्यार आतां तुमचे लागीं कितें चडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें. तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं चडीत आसलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतात. असलें समानपण तुमचे मदें वाडोवं पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. चड पुंजयल्या लागीं चडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसल्याक कांयच उणें जावंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आणि नवें जिवीत सुवार्ते मरिपात उजवाडाक हाडले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू परत्यान माचव्यार सोडोवन सरोवराच्या पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हडी एक लोकांसोमे ताचे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाईर नांवाचो थंयसर आयलो. जेसूक पळयतस तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तनीर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशेंच ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताचे सांगाता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड सोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अटसितलो. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. 12 वर्सांच्या हातान पडोवन ती कश्टाल्ली आनी आपणें आसलें सगळें तिणें वखदांक करसिल्लें. तरी कांयपणी बरेपण सोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतली. तिणें जेजू विशयंत आयकल्लें देखून लोकां सम्यांत रेगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तरू तिणें आपटलें. फकत ताचें आंग वस्तरू आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हणून तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन पाटी परतोन म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विसारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळय नाय.
आनी कोणें म्हाका हात लायलो म्हूण तूं विचारताय, पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक येणें तेणें पळयतलो. तेदवा आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताच्या मुखार आयली आनी ताच्या पांयांसर पडली आनी सगळें सत आसा तशें सांगी लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाराच्या घरांत हांव जण येवन सांगी लागले, तुज्या धुवेन प्राण केलो आनी मेस्त्रीक दस्सो कित्याक? पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सदमानल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव सुवांव ह्या ते गांयक शिवाय हेर कोणायकी आपणा सांगात येवंक ताणें सोडलें ना. त्या अधिकाराच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकोन ते ताका हांसोंक लागले, पूण ताणें तांकां सकटांक भायर केलीं. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदयल्ल्या कडेनच तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तलिता कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोव चड विस्मीत जालीं, पूण कोणाकच खबर कळयनाय म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिसय म्हणून ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, सद्या काळाच्या 13व्या आयतारा आमी आसा. भोव अपुरबायचीं वाचपां आमकां आयच्या दिसा नियाळाक आसात. किर्तन येदोळूच आमी आराधना वेळार नियाळ केलें. आयच्या पयल्या वाचपाचेर, दुसऱ्या वाचपाचेर आनी सांगाताच शुभवार्तेचेर भोव मोठव्यान थोडो नियाळ आमी करया. आयचें पयलें वाचप जानवायेच्या पुस्तकांतलें 3 संगती हातूंत हांवें उल्लेख करचें तर पयलें जानवायेच्या पुस्तकांत आमी आयकता, प्रामाणीकपण केदींच मोराना. जर तर ल्हान संगतींनी आमी प्रामाणीकपण दाखयता तर व्हड संगतींनी आमी प्रामाणीकपण दाखयतल्या. संवसारार आमी मेल्यारी सर्गी आमी मरचे ना, कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मोराना. दुसरें ह्या वाचपांतलें आमी नियाळ करचें तर देवान आमकां आमार जिविता खातीर रचलां. थोड्यांच्या पोंडांनी आमी पळयता आमार उडास, वा थोड्यांचें मेल्ल्यांचें जावं पुरो सरिल्ल्यांचो उडास खंयच्याय पत्रांनी आमी घालता आसतना थंयसर वयर एडिंग आसता, आमार उडास. आमार उडास म्हळ्यार सासनाक उडास. कितलें चड बरेंपण आमी केलां तितलो चड आमचो उडास अमर जातलो. दकल्याक मदर तेरेसा. तिसरें जानवायाच्या पुस्तकांत आमी आयकता, देवान मनशाक आमकां ताच्या सारक्या आनी रुपाची जावन विंसल्यात. देखून आमी सदांच उडास दवरिसय, देवान ताचें रूप म्हाका दिलां, म्हाकाय दिलां आनी हेरांकय दिलां. देखून हांवें म्हज्या कुडीक मान दिवंक आसा, हेरांच्या कुडीक हांवें मान आनी गौरव दिवंक आसा. जावं पुरो एकलो व्यक्ती मोठो, बारीक, लांब, मोटवो, पूण आमी उडास दवरूंक जाय देवाच्या सारक्या आनी रुपाचो तो. हाचे दुसऱ्या वाचपाक आमी येता आसतना सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत आमकां 2 सुचना दिता. थंयसर पयलें तो आमकां सांगता, बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया, बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. आज आमी क्रिस्तांवां 2% उणें आसा, पूण आमकां आज मान मेळटा जाल्यार
केवळ आमी करच्या बऱ्यापणाक देखून खंयसर बरीं कामां आसात थंयसर आमी पयलें जावंक जाय. मीस मागणे रेतीर नोवेना सेवा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय हातूंत आमी पुरा पयलें जावंक जाय. न्हय हेरांक सकला घालच्यान वायट उलोवच्यान आमी तांतू आमी पयलें जायनाये. देखून केदाळे आमी उडास दवरया, बरें करच्या कामांत आमी पयलें जावया. आनी दुसरें सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत सांगता इल्लेशें उदारपणा विशयान तो उलयता. जनरॉसिटी थंयसर आमी आयकलें चड पुंजयलेल्या लागीं चडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्याक कांय उणें जावंक ना. उदारपण दिवचें दिवचें म्हणटा आसतना कितें आमची देणी कितेंय देणी आमकां दिल्यांत देवान आमी दिवचें. जावंक पुरो बरें करना हांव गायता हेरांक हांवें गायन शिकोवचें. आमची देणी आमचो वेळ थोडे फावटी आमी म्हणटा आमी बिजी आमकां वेळ ना. एकल्यांकी वेळ 24 वरां कितें आमकां देवान वेळ दिला इल्लोसो वेळ आमी हेरांक दिवचो. हेरांच्या कश्टांत आमी वांटेली जावचें. जावंक पुरो समजोनी भुरग्यांक इस्कॉल सुरू जाला, म्हजीं भुरगीं स्कॉलरशीप करतात, दुसऱ्यांच्या भुरग्यांक हांवें सांगचें इल्ली समजोनी हांवें दिवची. जावंक पुरो देवान म्हाका इल्ली ग्रेस्तकाय दिल्या, पयशे दिल्यात ते हांवें हेरां सांगता वांटून घेवचें. उडास आमी दवरया कितेंय आमी हेरांक दिता तर देवान दिल्ल्यांतलें थोडें आमी हेरांक दिता. देवान आमकां जायतें दिलां. जावंक पुरो थोडी दान दिता आसतना आमी विचारता आसतना सांगतात इल्लो हें तितलें दान दिचें म्हूण ना म्हूण सांगता आसतना थोड्यांनी सांगचें आसा देवान आमकां जायतें दिलां फादर आनी देवान दिल्ल्यांतलें आमी देवाक पाटीन दिवंक जाय. पूण थोडीं असल्या वर्गाचीं आसात तर थोडीं आसात जावंक पुरो दिवचें म्हणटा आसतना दिवंकच नाका. जावंक पुरो दितल्यांकी तीं पाटल्यान आडयतात वा पाटल्यान उलयचें आमकां थोडे फावटी आयकोंक मेळटा. तीं दिनांत आनी दितल्यांकी दिवंक सोडिनात. असलीं आमी उडास दवरूंक जाय. असलीं कोणी आसात तर आमी बरें करता आसतना आमकां नाटची आमकां आडोवचीं कोणी आसात तर सोमियाच्या मिसावाक तीं आड रावतात आनी सोमियाच्या मिसावाक कोणूय आड रावल्ले परी ना. आनी जावंक पुरो कोणूय दिनाका वा तुजें उदारपण दाखयना तर जावंक पुरो आमी जावंक पुरो तसल्यांचें आमी आयकता तर आमी पातकाक कारां जाता. देखून सदांच आमी उडास दवरया दिल्ल्यांत आमी घेता. देवान आमकां जायतें दिलां म्हणटा आसतना पयशांनी मात्र आमी पळोवचें न्हय. आमकां एकल्यांक भलायकी दिल्या. चिंतया आज एक दीस आमी ICUंत आसा तर ICUचें बिल्ल कितलें येता. एक हप्तो आमी आसल्या तर कितलें बिल्ल आमकां येत. देखून देव आमकां दिता म्हणटा आसतना पयशांनी मात्र आमी पळोवचें नाका. देवान आमकां समाधान दिलां, संतोश दिला, जायतें दिलां, बरी भलायकी दिल्या. जावंक पुरो एक मारेकार पिडा आयली कितले पयशे आसल्यारय आमचे ते पयशे विबाड जावन वेतात. जावंक पुरो केदाळाय आमी आमकां दिल्ल्यांतलें हेरांक दिता आसतना तांच्या तोंडार आमी आसूं येवच्या बरी करता वा त्या कुटुंबाक संतोश मेळच्या बरी आमी करता. देखून आमी उडास दवरया देवान आमकां कितें दिलां तांतलें आमी हेरांक इल्लें दिवया. हाचे शुभवार्तेक आमी येता आसतना मार्काच्या वांजेलांतलीं भोव अपुर्बायेचीं 2 गडितां केदींच आमी नजो तसलीं गडितां तीं आमच्या भावार्थाक आदार दिवचीं. आमकां कळीत आसा खंयसर जेजू येता थंयसर लोक आरे आरेनी येतलो आनी थंयसर आज आमी आयकता शुभवार्तेंत सरोवराच्या तडीर आसतना आज जाईर म्हणलो व्यक्ती येता जेजू लागीं. तो एक अधिकारी सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो. उडास आमी दवरूंक जाय. अधिकारीन जेजू सांगता वा जेजू थंय येवचें. तो कितें करता आयलोच ताच्या पांयां पडटा आनी तो विनंती करता म्हजी तूं मरणाच्या तनीर पावल्या. इल्लेशें विशेश आमकां दिसत. बापायक कळीत आसा आपणाची धूव मरता म्हणून. बापायन दुवेसांगात आसा जंय आसलें आमकां कळीत आसा. मोगाची व्यक्ती प्राण करता आसतना मोगाची व्यक्ती थंयसर आसतात आनी हो बापय एक विशेश म्हणयेत दुवेसांगात आनी आसा जंय आसलो तो जेजू सरशी आयला. अधिकारी तो जेजू सरशी येवन विनंती करता म्हजी धूव मरणाच्या तनीर पावल्या, तूं ये तिचेर हात दवर आनी ती बरी जातली.
आनी ती वाचतली. तोच म्हणटा तूं ये आत दवर बरी जातली आनी वाचतली. पळया आमी जायीर असो भावार्थ. आनी जेजू ताच्या मागणी आयकता, ताच्या सांगाता चलता. लोकांचो जमय जेजू फाटल्यान वचून सासता. आनी तवळ आनी एक घडी थंयसर घडटा. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टोन आसली ती स्त्री. 12 वर्सां म्हणटा आसतना ल्हानशी आवदी न्हय. मार्क आमकां भोव अपुरबायन सांगता, सबार वयसांच्या आतांत पडोवन ती कश्टाल्ली. सगळे दाखतेर जाल्यात. आतांच्या काळार आमकां कळीत आसा, स्पेशलिस्ट दाखतेर आसात. हरी एका पिडेक म्हणल्या बरी स्पेशलिस्ट आसात. ती स्त्री हरी एका दाखतेरा लागीं तिणें गेल्ली. हरी एका दाखतेरा लागीं वचोन कितें बरेंपण तिका जावना. कश्ट तिणें चड भोगल्यात. आनी थंयसर मार्क म्हणटा तिचें म्हूण कितें आसलें, पयसो जावंक बरो आनी एका दाखतेरा लागीं बरी जाता म्हणून तिचो कितें पयशे आसलो तो सगळो तिणें वखदाक घाला. पूण बरेंपण जावच्या बदलाक पिडा चड करून घेतली. जेजूक तिणें पळयल्लें ना, जेजूक तिणें आयकल्लें मात्र. आनी जेजू तिका येता म्हूण कळटा आसतना, कळोवन येता आसतना ती कितें करता, लोकां जम्याच्या त्या मेळांत ती रिगता जेजू आसले कडेन लागीं पावता. आनी जेजूक ती मोतीन चिंता मात्र, जेजूचें वस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. चिंता मात्र. आनी वचोन जेजूचें वस्तूर कशेंगी वचोन ती आपडटा. आनी त्याच घडये तिच्या रक्ताची झर सुकता आनी पिडा गूण जाल्लें तिका तिच्या जिवा भितर कळोवन येता. आनी तेदवा जेजू की कळटा आपणा भितरली सकत भायर गेली. जेजू थंयसर विचारता, म्हज्या आंग वस्तुराक कोणें हात लायलो? शीच तमाशे करता जेजूक. सक्कड लोक तुज्या आरी येता, तुका लागता वा तुका लागून मुखार वेता आनी तूं असले सवाल घालताय न्ही म्हणून. आनी जेजू तो वळू येणे तेणे सोदता कोणें ताका हात लायलो म्हणून. आनी तेदवा ती स्त्री बियान म्हणल्या बरी मुखार येता. बियान कांपोवन ती मुखार येता, ताच्या पांयां पडटा आनी सगळें जेजूक आसा तशें विवारसिता. आनी जेजू तिका म्हणटा, बाये तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच आनी तुका पिडेंतली सुटका जावं. 12 वर्सां तावन ती कश्टाल्ली तरी तिचो भावार्थ उणें जावंक नातलो. आनी हें पुरो जाता आसतना जायीर थंयसर आसा. जायीराची धूव थंयसर मरणाच्या तनीर आसा. भोव अपुरबायेचें कितें गी म्हळ्यार जायीर आमसोरिना, जायीर आमसोरना, या 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 म्हणून जेजू लागीं. जायीर थंयसर हें पुरो पळोवन आसता. आनी मुखार वेता म्हणटा आसतना जायीराच्या घरांत हांव थोडे जण येवन सांगतात, तुज्या धुवेन प्राण केलो आनी जेजूक आमी दसचो नाका, जेजू पाटी वचोन दी, जेजून घरा येवचें नाका. पूण हें सगळें गुमान करिनासतना जेजू जायीराक सांगता, तूं कांय भियेनाका, तुवें सदमानल्यार सय. आनी उपरांत जेजू ताच्या मोगाच्या शिसांक पेद्रूक, जाकोबाक, सुवांक घेवन त्या घरा तो पावता. आनी त्या घरा पावता आसतना आमकां कळीत आसा, एक तरणाटें मरत जाल्यार त्या घरांत कशें रडणें आसता. जायीराची धूव केवल 12 वर्सांची, 12 years old. 6 वा 7 क्लासींतलें भुरगें म्हणून तें आमी सांगयत. थंयसर येता आसतना बोबाट, विळाप, रडणें आयकोंक मेळटा. आनी त्या घरा भितर जेजू वेता आनी म्हणटा, कित्याक ही गडबडी, कित्याक हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. सगळां थंयसर आसलीं. कित्याक म्हळ्यार चली वळवळून मरण पावुल्लें हरी एकल्यांनी थंयसर पळयलां. आनी जेजू म्हणटा, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून सगळे आसतात. पूण सगळ्यांक तो भायर धाडटा आनी ताच्या शिसांक आनी चलयेच्या आवयक आनी बापायक घेवन तो भितर वेता. चली न्हिदल्या कडेन तो वेता. जायीर पळया तसो भावार्थ आनी उणो जावंक नातलो. जेजू वेता आनी तिचो हात धरता आनी म्हणटा, तलिता कुम, चलये उठ. आनी तक्षणा ती उठता आनी चलोवंक लागता. आनी सगळीं थंयसर विस्मितां जावंक पावतात. आमी उडास दवरया, भावार्थ नातुल्लो तर
ती रक्तस्रावाची स्त्री त्या पिडेन मरण पावते, जाईराचे दोवी मरण पावते. तांचो भावार्थ तांणी जेजू लागीं व्यक्त केलो. ह्याच भावार्थान आमी जेजू लागीं येवया. हांवें सुरवेर प्रस्तावनांत म्हळें, भावार्थान जेजू लागीं आयिल्लो व्यक्ती केदींच निराशी जायना. उबे आमी रावया. त्रिएका देवा थंय आमचो भावार्थ आमी प्रकट करया. एकाच देवाक सदमानता, सर्पतपेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्वस्व सरसनार, आनी एका सौम्या जेजू क्रिस्ताक सदमानता, देवाचो एकलो पूत तो, सरकाळा आदी बापा तावन सलमाला, देवा तावन देव, उसवाडा तावन उसवाड, खऱ्या देवा तावन उपसालो करो देव, तो देवा तावन सलमाला, ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैम बसोत, ताच्या वरवीं सर्वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां बसोत आनी आमच्या सोडवण्या बसोत, सरकार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत पोंच पिलाताकाल ताका क्रुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रासवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता, सोम्या आनी जीव दातार तो, बापा आनी पुता तावन निपसाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासरको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेल्या सभेक सतमानता आनी पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासान रावता. आमेन. सर आमची मागणी बापा समोर आमी भेटोवन दिवया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्म्यान बरोवन धैर्यान तुजे उतार परगटूं आनी आधुनीक संवसारान खरे प्रवादी जावन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी तुजी खुशी समजून घेवंक आनी तुज्या लोकांची सेवा करूंक तांकां बरें मन लाभय म्हूण मागता. प्रवाद्यांचे मिसांव स्विकार केल्ल्या याजक, धार्मीक आनी लायकांक तुजे कृपेन भर. आपल्या मिसावांत येवच्या कश्टांक भियेनासतना धैर्यान वो वावर करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे मदें तुजें उतार परगटूंक धडल्ल्या प्रवाद्यांक मानान लेखून तांचे मारिफात तुवें परगटचें उतार स्विकार करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडेंत वळवळच्या आनी उतार प्राये वरवीं कश्टूंच्या आमच्या भावां भयणींक गरजेचो आदार दी आनी तांची सेवा करतल्यांक सोंसणीकाय आनी बोळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी तुजो ताळो आयकून, तुजो मोग वळखून तुज्या मिसावान वांटो घेवंक आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या खासगी खर्चां खातीर आमी मागया. हांगासर जायतीं त्या सामां आयल्यान त्या सामां खातीर आमी मागया. कितें त्या सामां म्हजीं आसात वैयक्तीक रितीन म्हज्या कुटुंबांत हांव जेजूक आमी भेटोवन दिवया. हांगासर वावर करचे सक्कड कापुजीन ह्या सहकांक जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. हांकां बरी भलायकी पवित्र आत्म्याचो आदार मेळोवन दी म्हूण मागया. जेजू लागीं आमी मागया, जेजू म्हज्या जिवितांत भावार्थ उणें जावंक केदींच तूं सोडी नाका. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, ह्या साद्या काळाच्या 13व्या आयतारा आमी आसां वाचता भावार्थाच्या ध्येन्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना सदांच भावार्था मारिफात तुका चड आनी चड लागीं जावंक आमकां तुजो आदार लाभय. कितें आमची मागणी आसात, कितें आमकां गरज आसा, हर एक तूं आमकां फावो कर. आमच्या संगाता तूं राव. हर एका पिडेशिडेंतल्या वायटा विघ्ना पांयांतलें आमकां तूं राखून सांबाळून व्हर. तुजो जी येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
मुंडो घेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या आमकां बदलो उड्या वयना संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका बापा बापा संगीच्या क्रिस्ताच्या आमकां बदलो आमचे मोडले कांय ना संवसारान सर्व आमचे तुजे देणे आमकां दिता बलिदानान पवित्र म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय देखून ह्या संस्काराक पावो तसली जावं आमच्या भक्तीची सेवा ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमच्या अस्कत विनाशी सैबाक तुवें तुज्या अगणित पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवो नामा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानच करची मनशान वगडायलेली इश्टागात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून सोडची ही येवजन तुज्या मोगाची तातूं अदीक परसळटा महिमान तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकंता वयर सरगार तांचे वाकणेक आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापांक करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरांचो संगव्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें व तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavar to sagot pergatuyang. Jesu melo, Jesu jiwa sala, Jesu novyang yedodo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वजिविताचो मुंडो आनी सडवण्याची काल सुखां समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा, सगळ्या याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्ता तुज्या परजळीत मुखार मोड पळोवंक पाव कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. प्रत्येक तरा विनंती करून मागता ह्या भुरग्यां पासत मागण्याच्या वर्त्याची नोंद आमचे थंय वाडोवन दी आनी सोडोवन दी. चड आनी चड तुज्या आवडत्या पावर्तांची होंक आमकां तूं पाव कर. आमकां मेरे देवाचे मागीर सांगती बगेन देव ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनियो सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. माया मोग असो आनी एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत. देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत. देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
samkavanche Adregan ami seunche Kede vorte bagamche Amcha somya ani amcha deva Jivit diuncha niza deva Tuje sragat nasto amka vantai Mogan amche tăie cortai Povit cevan săghice Jesuru samka vanche Atregan ami seunche Kede vorte bagamche Omcharaya ami tuji prasad Dulai amkaratan tuja Tuje vedi sashi ami yeta Ovi prasad bhaktin sevta Ovi jevan sagiche Jesudo samkavanche Atregan ami seunche Kede vorte bagamche Amcha Jesu dayal gulia boria Sheryang ratai kritin karya Tue divso grasa mila letau Tuje tăi vașeta Povi jevan sărince Jesudo samkavanche Atregan ami seunche Kede vorte bagamche Amcha dunya dev bapacha putra Srishti tu ka kalsata Sargadarachi tu ekच चावी तुझे दान आमची बचावी ओवी जेवण सगळीचे जेसून samkavanche Atregan ami seunche Kede vorte bagamche प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासनाक बाळटा तसलो फळ आमी काडूं या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. एक घडी बरोबर मोगाच्या होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आता आणि सदां सर्वदा जावन जेजू क्रिस्त वापर पैसो दीस तुमकां मागता आनी प्रत्येक तऱ्या रितीक येवन भागीदार जाल्ल्याक तुमकां आमी आभार मानता. जर का पयजेन फ्राद आनी बाप केवनाच्या नांवे हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक तरान आज आमी मागसय मागण्याद्वारे आमी देवाक लागीं सरसय आनी त्या प्रमाणे मागता आसतना खंडीत जावन आमचो दिवचो देव आनी आमकां दितालोच म्हळ्यार त्या बामट्टान आनी त्या पातयेन आपूण बायतारांनी रेते चलोवन वेले जावन आसात. मानदीक बाप केविन डिसोजा आमच्या देरे बायल पिळगेचे सहायक विगात ते जावन आसात. आपूण बायतारांनी रेते चलयत आसतना जायत्या वर्सांचो अनुभव आसल्या बरें तांकां भोगता पूण तांणी याजक जावन चड वर्सां जावनात जायते जस्ट 3 वर्सां मात्र आनी अशें आसतना तांचो अनुभव ताणें वांटून घेतलो आनी ती ताणें रेतेर आज आमच्या खातीर चलयली. भोव बळादीक बावडताच्या चिन्येन भरलेली जावन आसा. ह्या खातीर तुमच्या नांवी आनी आमच्या कापुजीन फ्रादींच्या नांवी ताणें येवन आमकां रेते दिल्याक तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचो उपकार आठयता.
थँक्यू फादर केविन. वावकास म्हाका कन्न दिल्ल्या फादर इच्छीक हांगाचे सुपिरियर आनी सक्कडी आसा हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांणी करच्या ह्या वर्त्या मिसावान तांकां सर बरें जावं दी म्हण मागता आसतना कितें त्या सावां तुमी हांगासर हाडून आयल्यात तुमचें सगळीं त्या सावां देव आयकोन दी मोरी माई सदांच त्या सावां खातीर विनंती करून दी आनी पाद्रे पियोची विनवणी तुमचेर सदांच आसूं दी हें म्हज्या मागणी आनी आशा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगान तुझ्या रावूं संदेश तुझो गाजों आदार मागता. घटाय जोडून सर्गी कानान वेतां सोम्या कुर्बेन कश्टान दुखान तुजे पातयेन मोगार सरता पुर्बेन जिय मोगान सरता निम पेसारते हांव सर्तीन वावरूंक सदां तुजे पासून समर्पीत हांव जीवन. सोम्या मी वेतां नीट तुजी गातां उपकाराक सर तुज्या अर्गां दिता. वाटेक तुजे सोलून मोगान तुज्या रावूं संदेश तुजो गाजों आदार मागता. उतार तुजे सैन्या आयकून फाटलाव तुजो करता. मुद्रांत कगे बरे जिणेन बापाक महिमा दिता. फाताक जाणून जिणी बदलूंक निजेव खरो करता. सासणीक जिवीत स्वामी जोडूंक आदार तुजो मागता. सोम्या मी वेतां नीट तुजी गातां उपकाराक सर तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सोलून मोगान तुज्या रावूं संदेश तुजो गाजों आदार मागता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिवं आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन निवारक आमचे देवा च्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.